भुरग्यानो जाणात तुम्ही कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया विवर बर्डा विशीं। ताका बया, सुगरण, विणपी, बुनकर, सावां, सुगरी अशा विविध नांवांनी वळखतात। बया सुकण्याची घोटेरां खातीर संवसारभर वळख। सैमांतलो एक उत्कृश्ट इंजिनियर वा शिल्पकार म्हूण ताची नामना आसा। हें सुकणें ल्हान, लांबाय सुमार 15 सेंटीमीटर, वजन 18 ते 25 ग्रॅम। बयाची तकली काळी, आंग हळडुवें आसता। ताच्यो जाती साबार, रंगूय वेगवेगळे। बया सुकणीं मुखेलपणान भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आनी आग्नेय आशियाई देशांनी मेळटात। ती उक्त्या मळांनी, तणाच्या वाठारांत, शेतां भाटांनी आनी चड करून उदका कडेन लागीं आशिल्ल्या मांडार वा माडाचेर रावतात। ती वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान उडटात। बया सुकणें शिवराक आनी मांसाहारी, बियो, भाताची कणसां आनी धान्य हो तांचो मुखेल आहार। पिलां खातीर ती कोळी, किडी आनी ल्हान किटकूय खातात। फुलांतलो रोसूय पियेतात। घोटेर विणपा खातीर बया सुकणें बरेच कश्ट घेता। ताजें आनी लांब तण, भाताच्यो आनी माडाच्या पानांची बारीक सुतां घोटेर विणपाचें काम फक्त नरूच करता। ते उमकळपी हेल्मेट वा उंच पेल्या सारके आकाराचें आसता। घरट्यांत भितर वचपाक सकयल्यान एक लांब नळी आसता, जाका लागून पिलांची राखण जाता। घरट्या भितर 1 वा 2 कुडी आसतात। घोटेराक ओली माती वा चिखलाचे बारीक गुळे लायतात। घरटें घट जावचें, वाऱ्याक लागून पडचें न्हय, चड हालचेंय न्हय म्हणून ती अशें करतात। तें घरटें ल्हान खांद्याक चुडटाक घट्ट बांदिल्लें आसता। बया सुकण्याचें आयुश्य सुमार 5 ते 7 वर्सां। झाडांचेर चडपी सोरोप, कावळे, गिदां आनी घारी हे तांचे दुस्मान। पयलींच्या काळांत बया सुकणें रातचें घरट्यांत उजवाड करपा खातीर खाजुल्यांक धरून चिखलाच्या आदारान घरट्या भितर लायतात असो एक समज आशिल्लो, पूण हो फक्त एक गैरसमज। ती चिखलाचो वापर घरट्याचो समतोल राखपाक करतात, उजवाडा खातीर न्हय। नर बया अर्दे बांदिल्लें घरटें मादयेक दाखयता। ती घोटेराची घटाय, आकार आनी सुवात चेक करता। तिका पसंत पडलें तरूच ती त्या नरा कडेन इश्टागत करता। घोटेर नापसंत जाल्यार नर तो सोडून दुसरो बांदपाक घेता। एक नर सुकणें जायते घोटेर बांदून एका परस चड मादया वांगडा रावूं शकता। घोटेर विणटना तणाक सुमार 500 परस चड गांठी मारता, जाका लागून घरटें खर वाऱ्यांत पासून घट उरता। तर अशें बया सुकणें। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।